सगळे प्रेस भावांक माय मोगाचो येवकार. तुम्ही पळयलां आसतलें कालूच न्यूज आउट जाल्ली आसा की जे आमचे असेंब्ली सेशन आसा येता ते असेंब्ली सेशन जानेवारी जावपाचें आसा 16 जानेवारी आउट केल्लें आसा आनी फक्त 4 दिसांचें असेंब्ली सेशन डिक्लेअर केल्लें आसा. तुम्ही पळयलां गेल्ले फावटी सीएम जाले गेल्ले फावटी सांगलेलें की 25 दिसांचें असेंब्ली सेशन करतले म्हणून, पण लास्टाक 10 दिसांचें असेंब्ली सेशन डिक्लेअर जालें आनी आतांय सेम जाल्लें आसा. आतांय फक्त 4 दिसांचें असेंब्ली सेशन आउट जाल्लें आसा आनी तितून मेन म्हटल्यार जो 5वो दीस आसता जो फ्रायडे म्हणटा आमी तो सगळ्यांकून बिजनसाचो इम्पॉर्टंट डेट तो फ्रायडे आसा आनी फ्रायडेचे सगळी जी बिलां आसा रेजोल्युशन्स आसा एमेंडमेंट्स आसा ही फ्रायडे आमकां घालपाक मेळटा जावं पास करपाक मेळटा. पूण ह्या हितून ह्या बीजेपी सरकारान दाखोवन दिल्लें आसा की जी डेमोक्रेसी आमी पार्टिसिपेट करता ती पार्टिसिपेशन एक तर भायल्यांनी करून दिना आनी आयज जे विधानसभेन आसा आमदार आसा ते विधानसभेन आमदार आसा तेंकाय करून दिना हें दाखोवन दिल्लें आसा. कित्याक 5वो दीस हो तेंच्यांनी कट ऑफ केल्लो आसा म्हटल्यार 5वो दीस फुडें भायर मारलो आसा म्हटल्यार तेंकां आयज जी आमी जो कायदे इम्प्लिमेंट करपाक सोदता कितें चेंजीस हाडपाक सोदता कितें मांडपाक सोदता एज अ ऑपोजिशन म्हणून आमी खूब कितें कितें मांडपाक सोदता गव्हर्मेंटा सायडीन खूब कितें कितें आसतलें पण आयज तेंकां तें प्रोसीड करपाचेंच ना. एक डिले प्रोसिजर म्हणून दिसत आसा आनी कंटिन्युअसली डिले जायत आसता. आयज लोकांक फक्त हें हांगाच नाचोवपाचें आनी ज्या कामाक लागून आमकां विधानसभेन निवडून हाडलेलें आसा आमदारांक निवडून हाडलेलें आसा आमी फक्त थंय पगार घेवपाक लागून निवडून येवंक ना. आमी विधानसभेन काम करपाक लागून विधानसभेचो आवाज मांडपाक विधानसभेन लोकांचे इश्यू मांडपाक लागून आमकां निवडून हाडले आनी ते इश्यू मांडपाचो जो मेन दीस आसा तोच आयज मेन दीस ह्या असेंब्ली सेशनान ना. आतां तुमी पळयता आसतले 4 दीस आसा 4 दिसांचो जो पयलो दीस आसतलो तो गव्हर्नर स्पीच वयतलो म्हटल्यार तो पयल्या दिसान व्हडलें कांय करपाकूच मेळचें ना. फुडले 3 दीस आसा ते एलिक्यूज जावं बाकीचे जिरोज हितूनच वयतले आनी इतलो शॉर्ट पिरियड तुमकां खबर आसा लास्ट असेंब्ली सेशन 10 दीस आसून बसून सामकें टायमूच मेळनासलो उलोवपाक जावं इश्यूज मांडपाक लागून. कित्याक आयज जनतेचे कितलेशे इश्यूज आसा ते आमकां फुडें हाडपाक जाय. आयज खंय ना खंय हें आमकां दिसून येयला की हे फुडें हाडपाक दित ना. आतां तुमी पळयता आसतले आख्खे गोंयभरांत कितलेशे इश्यूज लोक सांगता लोक आमकां घेवन येता आमकां खंय ना खंय ते फुडाकार घेवन फुडें मांडपाक जाय आनी ते सुटावे हाडपाक जाय मागीर हें कांयच करपाक दिवपाक सोदता. तशेंच आमी जे सांगलेले की पोगो बील घालतले आयज खंय ना खंय तांकां भिरांत पडली आसतली कित्याक असेंब्ली सेशनान तेंच्यांनी पोगो बील फुडें हाडूंकूच ना. तशेंच आमी ह्याय असेंब्ली सेशनान पोगो बील घालपाचें आसलें पण आयज तेंच्यांनी सेम केलें की जो 5वो दीस आसा जेका फ्रायडेचो दीस आसा तो तेंच्यांनी कट ऑफ केल्लो आसा. तशेंच आमचे आनीक बील आसले लँड प्रोटेक्शन बील आसलें आमचे तशेंच स्क्रॅपयार्ड डेमोलिशन बील आसलें. लँड प्रोटेक्शन सामकें गरजेचो बील कायदो आसा आनी तो आमी इतले आमचे एक्सपर्ट एडवायस घेवन आमी केल्लें आसा आनी तें आमी ह्या विधानसभेच्या कार्यकाळांत घालपाचें आसलें. आयज थंय तेंवूय आमकां घालपाक मेळचें ना. तशेंच आमचे स्क्रॅपयार्ड डेमोलिशन एमेंडमेंट आसा जितून आयज तुमी पळयता आसतले इलिगल स्क्रॅपयार्डां जायत आसा मशरूम जायत आसा मात हेजेर एक्शन कोण घेयना. सो हे आमी घालपाचें आसलें. तशेंच आमची खाजन लँड एमेंडमेंट्स म्हटल्यार आयज खाजनाच्या बाबतींत कितलेशे इश्यूज जे म्हाका जाणून येता कितलेशे खंय ना खंय चेंजीस जावपाक जाय एमेंडमेंट्स येवपाक जाय आनी तेंवूय मांडपाचें आसलें. आयज तेंवूय मांडपाक खंय ना खंय मेळना. तशेंच हेल्थ एक्ट आसा मागीर लेबर एमेंडमेंट्स आसा. आयज तुमी पळयता आसतले हेल्थ एक्टान एमेंडमेंट चेंजीस जावपाक जाय. तशेंच लेबर आतां तुमी पळयता आसतले कितलेशे आयज आमचे भुरगे प्रोटेस्टार वयता आयज तांकां खंय ना खंय निराशा जाता. सो तेंची खंयच्यान चेंजीस करपाक जाय. तशें आमचे एमेंडमेंट्स आसले आनी कितलीशी रेजोल्युशन्स आसली. आयज ही रेजोल्युशन्स आयज हांव एकटोच आमदार आसलो आयज कितलेशे आमचे बाकीचे आमदार आसा तेंकां आयज म्हणपाक उलोवपाक मेळना. आयज हें दिसून येता की डिक्टेटरशीप कशी चलोवंक सोदता. आयज बीजेपी सरकार डिक्टेटरशीप कशी चलोवन आपणाचे आसा तेंच सिद्ध करूंक सोदता आपूण आपणाक जाय तेंच करपाक सोदता. आमी हे आमचे जे स्पीकर आमचो गव्हर्नर हेका आमी लेखी बरोवन दितले की आमकां जे आसा ते 5 दिसांचे जावं फ्रायडे इन्क्लूड करचो हे असेंब्ली सेशनान. कारण आमचो खर डिमांड आसा आनी तशेंच म्हाका दिसता बाकीच्या ऑपोजिशनाचोय डिमांड आसतलो की हे जी असेंब्ली सेशन आसा ते एटलिस्ट 5 दीस तरी चलोवंक जाय. कारण फ्रायडे ना तेका व्हॅल्यूच ना कशी जाली.
तुम्ही घेतले बेश्टे कोण कोण उलयतले आनी थंय गेले मागीर फाल्यां कांय इम्प्लिमेंट कांय जावचें ना जी रेजोल्युशन बिलां मांडपाक जाय तो मेन दीस हो ना सो हो आमचो डिमांड आसतलो स्पिकराक तसोच आमच्या गव्हर्नराकूय की जो फ्रायडे आसा तो इन्क्लूड करचो म्हणून कारण तेंच्यांनी लास्ट टायम ज्यो मिटिंग्स घेतल्यो आनी तेंचे आपणाक जाय तशें करूंक सोदता तुमकां एक तर तुमी सांगा की आमकां लोकांचे पडलेले ना लोकांचे आमकां आयकोपाचें ना आनी आमदारांचेय आमकां आयकोपाचें ना हेंय तुमी सांगा जे निवडून हाडले आमदार तेंचेय आमकां आयकोपाचें ना तेंचेय आमकां सांगपाचें ना तुमकां आपणाक जाय तशें आमी करतले कारण तुमी आयज बीजेपी काँग्रेसीची घेतलेले आसा सगळ्यांक थंय भरती केल्ले आसा आनी सगळ्यांक आपणाचेच हें धरता मात तुमकां सांगूंक सोदता की आमी हेजो ऑपोजिशन म्हणून आसा आनी आमी आवाज करपाक लागून आसा लोकांचे विशय मांडपाक लागून आसा आनी हे विशय आमी मांडपाक लागून सभ्य आसा आनी थंय तुमी आयकोपाक जाय कारण तुमी डेमोक्रेसीन खंय ना खंय ऑपोजिशनाक काडून उडयतले हें जावपाक दिवनाका स्पिकरान न्याय दिवपाक जाय आमकां आमदारांक न्याय दिवपाक जाय की हे जे सेशन आसा हे 5 दिसांनी वचूंक जाय तुमकां दिसता हे आतां सेशन जे घेतला ते घेतल्यारूय सारकें नाय घेतल्यारूय सारकें म्हणून हय ऑब्वियसली तुमकां व्हडलें कितें मेळटलें आमकां 3 दिसां भितर तुमकां खबर आसा 5-5 मिनटां दितले 5 मिनटांनी उलोवपाक कितें जाता एक डिपार्टमेंटा समज 5 मिनटां दिली आमकां 5 मिनटांनी उलोवपाक कितें जाता मागीर ते टायम आवट करता ह्या अमक्याच टायमान तुमी काबार करपाचें अमक्याच टायमान काबार करपाचें 5-5 डिपार्टमेंट एक दीस आसतली 5 डिपार्टमेंट 3 दिसां भितर 5-5 डिपार्टमेंटां काडली 4-7 डिपार्टमेंटां काडली आनी थंय आमी कितें उलोवपाक शकतले 5 मिनटां भितर कितें आमी सगळे इश्यूज कांयच इश्यूज हे जावचे ना आनी मेन जो दीस आसा तोच तेंच्यांनी काडून उडयल्लो आसा समज तुमकां शॉर्ट करता तो मेन दीस तुमी कित्याक काडून उडयलो त्या दिसा आमकां जाय ते कितलेशे इश्यूज आसा आयज आमी मांडलेले आसा जो कोयशाचो इश्यू आसलो डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू आसलो आयज ते इश्यू हायलायट जावपाक जाय आयज तेवूय तुमी काडून उडयला रेजोल्युशन घालपाक जाय तेवूय काडून उडयले म्हटल्यार करतले तर कितें ऑपोजिशन उलयतले तर कितें म्हटल्यार तुमकां ऑपोजिशनाचें आयकोपाचें ना लोकांचें आयकोपाचें ना लोकांचो जो ग्रिवियन्सीस आसा ते आयकोपाचें ना हें सिद्ध जाता आनी हें हांगाच हे सेंटराकूय तेंच चालू आसा